लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही दत्तू अप्पा कितें गरमी रे ही सारकी जायना सोसो जीव नाकासो दिसता. अरे पूण ही गरमी पयस करपाक कितें उपाय हो तुमकां सांगपाक जायना मरे. ही गरमी सोसूंक जायना जाल्यार थंडसाण घेवंक मरे खंयच्या तरी न्हंयेन वचपाचें आनी न्हांवपाचें जीव थंड जातलो. रॉंग रॉंग दत्तू अप्पा हें तुका सांगपाक जायना. डॉमिनीक तूं सांग पळोवया. दर्यान वचून न्हांवपाचें सारकें मरे. हा रॉंग रे कसले फालतू जोक करता रे तूं. अरे फालतू जोक न्हू रे हांव सिरियसली वयता रे. अरे गरमी वचपाक कितें उपाय आहा पळय हो तुमकां सांगपाक जायना. कोणाक कितें कळना म्हणटा रे गोंयना तूं. अमृत्या तूं सांग पळोवया ही गरमी सोंसपाक जायना जाल्यार ताचेर उपाय कितें करप. अरे गोंयना सोंपें मरे रस्त्या कुशीच्या एटीएमान वचून रावपाचें. आतां हांव इतलो वेळ थंयच आसलें आतां थंयच्यानूच हांव हांगा आयलां. रायट यू आर रायट एब्सोल्युटली रायट. ब्रिलियंट हा अमृत्या ब्रिलियंट. म्हणजे रे तुम्ही मरे दादले आमकां बायलांक मरे वालोर दिना. इलेक्शनाक मरे उबी रावपाक आमकां तुमी तिकेट दिना म्हणून कितें जालें आमी मरे सामकी हुशार आनी बिलियंट. आगो पुरो गो पुरो तुका ती इंग्लीश उलोवंक जावना जाल्यार कित्याक बेश्टत फुलता. हा ठोकू नाका ती इंग्लीश. तें कांयच न्हू दत्तू अप्पा. आमचे असेंब्लीन आमचे आमदार इंग्लीश उलयता तें पळोवंक जाय. अरे ती इंग्लीश न्हू तेका कोंग्लीश म्हणटात कोंग्लीश. पूण तुज्या प्रश्नाक हांवें सामकें उत्तर दिलें मरे गोंयना. सारकें खरें हा. नाजाल्यार दत्तू अप्पा कितें म्हणटलो न्हंयेन न्हांवपाक जाय आनी तो डॉमिनीक म्हणटलो कितें दर्यार न्हांवपाक जाय. आगो म्हाका एक तूं सांग रस्त्यान जेन्ना पळय आमी चलता पळय तेन्ना सपोज तूं गरमी जाली न्हू जाल्यार रस्त्यार कितें मेळटा दर्या मेळटा की न्हंय मेळटा. रस्त्यार मेळटा पळय ते एटीएम न्हू सारकें तुजें. अरे पुरो रे केन्ना तरी सिरियस जा रे. म्हाका एक सांग गोंयना मायनींग खंय आतां बेगीन सुरू जाता. हय काडली खंय एकदां सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाचेर बंदी. आमी पळय लोकांनी पळय फाटल्या 1.5 वर्साक भोगलां पळय सोंसलां पळय शी नाका रे सायब आमकां ह्यांनी. अरे मायनिंगा वयली बंदी काडली खरी रे पूण आतां उणे 6 ते 7 म्हयने तरी वतले खऱ्यांनी मायनिंग सुरू जावपाक. हय मायनिंगेचेर कोणें बंदी घातली कोणाक लागून हें मायनिंग बंद जालें हेचेर काँग्रेस आनी बीजेपी झगडूंक लागले एकामेकाचेर घालपाक लागले. आतां पळय कोर्टान मायनिंगेचेर बंदी काडून उडयल्या. आतां हे क्रेडीट परत घेवपाक परत पॉलिटिक्स सुरू जातले. अरे डॉमिनीक मायनिंग बंदी करपाक मरे कोण अमकोच मनीस नाल्यार अमकीच पॉलिटिकल पार्टी जबाबदार अशें हांव म्हणना. पूण मायनिंग बेकायदेशीर जातालें म्हणून कोर्टाक ती बंदी हाडची पडली हें तितलेंच सत. मेळटा म्हणून मरे खूब जाणांनी मीन काडले आनी आतां कोर्टान बंदी घातली पळय तेन्ना कपल्यार हात घेवन बसले आनी आतां बोब मारतात. अरे मायनिंग लागून कितलो लोक पोट भरतले जाणा तुमी. मिनेर ट्रकवाले आमचे बार्जवाले जालेच त्या भायर बारीक बारीक दुकानवाले च्या वालो मेकॅनीक आनी बसवाले आनी जाय जाय ते बारीक बारीक अशी दुकानां आसलीं ते आपले पोट भरताले मरे. हें मात सारकें तुजें. मायनिंग हें चालू जातलें हें खरें पूण रोखडेंच जावचें ना. एक 5-6 म्हयने तरी लागतले. जे पळय मायनिंग बंद जावन जे आमचे पळय बारीक बारीक लोक आसले तांचो धंदो चलतालो ते सगळे वाऱ्यार पडलेले उबत गेल्ले. आनी आतां मायनिंग चालू जावन आनी सरकारान तांकां कांय पॅकेजूय करूंक नासली. सो आतां मायनिंग चालू जातलें तांचे धंदे परत चालू जातले. पूण मायनिंग हें सदांच सारकें उरतलें पयलींचे भशेन चलतलें म्हणून कितें गॅरंटी आसा. आनी हें मायनिंग कंटिन्यू उरतलें म्हणूनय कांय गॅरंटी ना. अरे आतां मायनिंगाची जरी बंदी काडली न्हू तरी लेगीत मरे पयलीं इतलें मायनिंग आतां जावचें ना. कोर्टान ऑर्डर दितना कितें सांगलां 20 मिलियन टन मेरेन काडी येता म्हणटूच पयलीं पळय जो उद्देग चलतालो जी उलाढाल जाताली ताच्या अर्द्या परस कमीन जातली आतां. बरें मरे तर कमी जालें तें. नाजाल्यार तें मायनिंग सुरू आसतना ते सावड्डे सांगे दिवचले वचपाचें नासलें रे बाबा. कितें ते लायनीन ट्रक रे कितें तो धुल्लो शी नाका जाताले. मायनिंग बंद करात म्हणून पणजे एसी रुमान बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें सांगपाक सोंपें गो. पूण ह्या मायनिंगा संबंदी जो लोक पळय कितें
करताले पळय तांकां मगो ताचें म्हत्व खबर आसा कळ्ळें तुका न्हू निमणे मगो तेंचें पोट भरपाचें तें एकूच साधन न्हू कशें आसा मरे तेन्ना पळय जेन्ना मोठ्या प्रमाणात पळय मायनींग सुरू आशिल्लें तेन्ना मरे सगळ्या त्या वाठारांत मरे खूब त्रास जाताले एक्सिडेंट जाताले ट्रॅफिक जाम जाताले सगळ्याक धुल्लो गाडयांची सारकी को को पो पो वाज हाडटाले लोकांक पूण आतां सुप्रीम कोर्टान पळय 20 मिलियन टनाची मर्यादा घाल्या ताका लागून मरे नवें संकट उबें जालां जेन्ना पळय पयलीं मीन चलतालें तेन्ना पयसो जोडपाक लोकांनी मरे खूब बार्जी घेतल्यो एक्सपोर्ट वाडलो 600-700 बार्जी जाल्यो म्हणटकूच त्यो बार्जी आनी 10-12 हजार उणेच ते ट्रक आसा खंय आतां तांचो धंदो कसो चलतलो 20 मिलियन टनाचेर पळय तें संकट उबें रावलां कशें आसता न्हू धंदो दिसलो काय कोणूय त्या धंद्यान भितर सरता आपलें पोट भरूंक आतां पळय मीन जेन्ना चलताले तेन्ना कितल्याशाच जाणांनी ट्रक विकते घेतले बार्जी विकते घेतल्यो कितलो धंदो वाडलो पूण हो धंदो वाडोवपाक पासून एक प्रकार आसता कशेंय कसो धंदो वाडयलो म्हणून जायना आनी ते लिगल आनी इल्लिगल म्हणून आमच्या ह्या लोकांक कितें कितें पडलेलें आसा तांकां ती भाडी मेवली काय जाली ट्रकांक जितले ट्रिपी जाता तितले तांकां आनीक फायदो तांकां आनी ते लिगल आनी इल्लिगल ते पडलेलेंच ना खरें तुजें अरे धंदो जो आसता पळय तो जोडपाक आसता आनी आपल्या कडेन आहा तें भांडवल आनी ताजेर फायदो वाडोवपाक आसता तो लिगल आनी इलिगल हाजेर मरे सरकारान मॉनिटर करपाक जाय अरे तेंच तर जालें ना न्हू इतलीं वर्सां सत्तेर आसलेल्या सरकारान जबाबदारेन म्हणून कांयच केलें ना अरे बापूय तर सारको आसा जाल्यार भुरगे मरे वायट मार्गाक लागना अशें म्हणटात हांगा मरे तेंच जाला सत्तेर आसलेल्या लोकांनी मरे मायनिंगाचो आपल्याक जाता तसलो फायदो करून घेतला कांयच नियंत्रण दवरूंक ना आनी सगळें रान मरे मोकळें करून दिला सत्ते वयल्या सरकारान जर कायद्याची अंमलबजावणी सारकी वेळार केल्ली रे जाल्यार मरे इतलो बेकायदेशीरपणा जावचो नासलो आनी आयज जी परिस्थिती पळय उप्रासल्या ते परिस्थितीक आमी पावचे नाशिल्ले हातूंत मरे चड जबाबदार मायनिंग डिपार्टमेंट कितें आसता मायनिंग डिपार्टमेंटान अधिकारी आसा पळय तांचें काम तांणी सारकें केलें ना अरे आमदार येतले वतले मंत्री आज आसतलो फाल्यां आसचो ना पूण सरकारी अधिकारी जो पळय कामाक त्या डिपार्टमेंटान आशिल्लो तो आपूण रिटायर जाय सर आसता म्हणून ताणें जर आपल्याक कितें नाका जाल्ले ऑर्डरी मेळटात त्यो आयकूंक नाशिल्ल्यो जावं आपूण हें करूंक शकना म्हूण सांगलेलें जाल्यार मरे ह्यो भानगडी जावच्यो नाशिल्ल्यो मायनिंग डिपार्टमेंटान मरे केन्नाच आपल्या ह्या डिपार्टमेंटाचेर टोटल कंट्रोल दवरूंक ना आनी एक गजाल आसा जेन्ना पळय ट्रेडिशनल मायन ओनर हो धंदो चलयतालो न्हू तेन्ना एकदम बरें चलतालें पूण कांय प्रश्नाक लागून पोल्युशन आनी कितें कितें जाता म्हणून हे आमच्या लोकल लोकांनी कंप्लेनां केली आनी हेका लागून हो मायनिंग धंदो पळय आहा न्हू तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर दिलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आपले धंदो वाडयलो ट्रक भरपूर घेतले आनी इल्लिगल कामां वाडत गेली आनी हेकाच लागून इल्लिगलिटीज वाडत गेल्यो अरे पूण आमचे सारके पळय बारीक बारीक लोक आहा पळय तांकां लिगल आनी इनलिगल लागना रे धंदो करतात कित्याक पोट भरपाक मेळ्ळें की जालें पुरो अरे बेकायदेशीर खण वेव्हार जावपाक फाटलो सरकार जबाबदार आसा हातून मात्तूय दुबाव ना पूण म्हाका एक सांग तूं आप्पा आतां ते मीण घालपाचें तर उणें जालें जाल्यार ते ट्रक आनी ते बार्जी कश्यो रे कितें ताचें कितें जातलें आतां पळय आतां सरकार कितें करता तो पूण 20 मिलियन टनाची जी पळय मर्यादा घाल्या रे ती एक टायम वाडपाक शकता कळ्ळें तुका पूण हें सगळें मरे त्या तज्ञाच्या समितीच्या निमण्या अहवालाचेर उरलां अरे वर्साक 30 ते 40 मिलियन मीन मेळपाकूच जाय कळ्ळें तुका न्हू आनी ह्या संबंधी जे लोक आसा पळय तेंची मरे ही मागणी वाडत गेल्या आनी हेका लागून मरे आतां गोवा गव्हर्मेंटान गंभीरपणान विचार करून मरे ते समितीक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी एक गजाल आसा सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे 2007च्या उपरांत जे मायनिंग जालां तें सगळें इल्लिगल आनी 2007 उपरांत जे मायनिंग जाता तांचे सगळ्यांचे लिस्ट सोंपला म्हणजे तशें जाल्यार सगळ्यो मिनी आहा पळय खणी आहा पळय त्यो सरकारी माल जालो मरे तर हय म्हणजे सरकार मालामाल मागीर दोत्तू आप्पा गोंयांत एकूय मिनेर आसचो ना तर परत तेवूय मुगो सरकाराचेरूच आसा पयर मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला मुगो तो म्हणटा की मीन पळय आसा तें आपूण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिवंक सोदिना आनी त्या बद्दल आपूण कितें तरी नवें धोरण करतलो म्हणजे पॉलिसी जाहीर करतलो बेगीनूच अशें ताणें सांगलां आतां सरकार म्हणटा तो माय बाप ताणें कितें केलें की तें निमाणें कळ्ळें मरे सत्ते फुडें कोणाचेंच शाणेपण चलना म्हणजे आतां हे सगळे मायनी गव्हर्मेंटूच चलयतलो तर ना रे बाबा मागीर अरे तशें पळोवंक गेल्यार ह्यो पळय ज्यो खणी आसात न्हू त्यो सगळ्यो सरकाराच्योच
सरकार त्यो मिनेरांक आनी बाकीच्यांक लीज पट्टीचेर भाडेपट्टीचेर म्हणजे मरे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट दिता लिजाचेर चलोवंक. आतां सरकार नेमकें कितें करूंक सोदता पळय तें आमकां कळना. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर म्हणटा ते हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट आमचे आमदारूच घेना मरे. अरे डॉमनीक, सत्ते मुखार कोणाचें शाणपण चलता रे. सत्ते मुखार शाणपण म्हटलें म्हणून बरी याद जाली. आगो आतां खंय सरकारान कितें तें नवो स्पेशल मॅरेज एक्ट काडला तेजेर खंय बरोच बोबाव जाल्लो आसा. सरकारान खंय नवें नोटिफिकेशन काडून स्पेशल मॅरेज एक्ट काडला. आता हो आनी कायदो कित्याक रे? आमच्या गोंयांत तर काय बरे सिव्हील कोड आसा. आतां म्हाजें आयकात, कशें आसना मरे, ह्या नव्या मॅरेज कायद्या प्रमाण गोंया भायलो खंयचोय लोक गोंयांत येवन मरे आपली लग्नाची नोंदणी करूंक शकता. हें आनी कितें रे बाबा? गोंया भायलो कोणूय लोक येवन आपल्या लग्नाची नोंदणी गोंयान येवन करूंक शकता? हय. म्हाका याद जाता दोत्तू आप्पा, तो फिल्म स्टार संजय दत्त, तेणें लग्न आपल्या गोंयान केलें खंय आनी ती नोंदणी खंय ताणें मडगांवां केली. दुसरे दिसा व्हडलो तेजो पेपरार मरे फोटो आयलो आनी सगळी बातमी छापून आयली. गे बोवाळ जालो. लास्टाक मरे ताजेर ते नोंदणी रद्द करची पडली. हय गो, तेंच तें. पूण आतां हो नवो कायदो केला पळय तो असल्या ह्या लोकांक, तूं सांगता पळय तसल्या लोकांक राखण दितलो. पूण ह्या कायद्याचेर आमचे गोंयचे असेंब्लीन डिस्कशन जातलें तें कांयच आयकोंक येवंक ना मरे. अरे तुका आतांच सांगला मरे, सरकाराच्या सत्ते मुखार शाणेपण कोणाचें चलना. थोडे दीस बोवाळ जातलो, मागीर कोणाक पडला. आनी ही पळय ओपोजिशन पार्टी आहा पळय, तांकां हांचे कांयच पडलेलें ना. अरे गोंयान ऑपोजिशन पार्टी म्हणून उरल्या कशी दिसता तुका? हा, तांची जागूच ना मरे कितें. फाटले कांय दिसा पयलीं एकदां केन्ना तरी न्हिदून उठलेल्या भशेन तो काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष कोण आहा, जॉन फर्नांडीस काय कोण पळय, ताणें कितें तरी एकदां मातशी ह्या गजालीचेर आपलें उलोवप केल्लें. आनी केन्ना तरी तो खासदार आहा पळय शांताराम नायक राज्यसभेंतलो, ताणें ही सगळी फटींगपणां म्हणून एकदां बेश्टो आरोप बारीकसो केल्लो. ताजे उपरांत हांवें कांय आयकूंक ना कोणाचें. असले कितें कायदे करता तेन्ना मरे सरकारान लोकांक मरे विश्वासान घेवंक जाय आनी सरकारान मरे लोकांक विश्वासान घेवनूच असले निर्णय घेवपाक जाय. हय, जशें आमच्या केजरीवालान दिल्लीक केलें पळय तशें लोकांक ताणें विचारलें पयले आपूण सरकार घडोवं ना तें आनी उपरांत तो सीएम जालो. अरे सीएम जालो पूण 49 दिसांनी सोंपयलें मरे रोखडें. अरे 49 दिसांनी सोडू रे, पूण लोकांक विचारूनच ताणें तो निर्णय घेतलो न्हू. मागीर हांव असो कायदो आमच्या गोंयान कित्याक जायना? मतां मागूंक आमचे कडेन येतात मरे. आनी असो कितें कायदो नवो करता तेन्ना लोकांक कित्याक विश्वासान घेना? हांव हें कितें म्हणटा पळय तें तुमकां आतां कळना. आमी वेंचून दिल्ले आमदार मरे विधानसभेन खंयच्याच कायद्याचेर उलयनात. मागीर तेन्ना सरकारान आमकां लोकांक विश्वासान घेवन ताचेर उलोवचें अशें म्हणटा हांव आनी निर्णय घेवचो. हें मात सारकें तुजें अमृत्या. आमी पळय जे आमदार निवडून दितात न्हू जावं खासदार निवडून दितात ते मरे कायद्या विशीं विधानसभेत वा लोकसभेत कांयच उलयना आनी ते आपलें कर्तव्यूय म्हूण समजना अशें म्हाका दिसता. असल्यांनी आमची लोकशाय कशी तिगून उरतली तें म्हाकाच कळना. लोकशाय